आमच्या माणकुल्या गोंयांत वेगवेगळ्या धर्माचे लोक एकवटान रावतात. हो एकवट सांबाळून दवरपा फाटलें एक कारण म्हळ्यार गोंयच्यो परबो. ह्या परबांक लागून वेगवेगळ्या धर्माचे लोक जात पात धर्म विसरून एकठांय येवन एकामेकाच्या खोशयेंत वांटो घेतात. ह्या परबांक लागून गोंयच्या लोकांमदलें भावनीक नातें कितलें घट आसा तें समजता. तर आयज आमी आमच्यो परबो ह्या पाठांतल्यान गोंयचे लोक कशे तरेन परबो उमेदीन खोशयेन मनयतात ते पळोवया. चवथ, दिवाळी, नातालां आनी रमजान ईद ह्यो गोंयांतल्यो मुखेल परबो. चवथ ही गोंयची मुखेल परब. ही परब भाद्रपद म्हयन्यांत येता. हिंदू म्हयन्यांची नांवां अशीं आसात: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन. चवथीच्या पयलीं चवथीची तयारी सुरू जाता. घरातले दादले घर रंगोवपाक लागतात, मखर रंगोवपाक लागतात, माटोळी बांदपाक लागतात. माटोळेक वेगवेगळ्या तरेच्यो भाज्यो, फळां बांदतात. घरातल्यो बायलो जेवण करपाक गुल्ल जातात. भुरगीं फोगाची वाट पळयतात. चवथ येता आनी सगळे कडेन उमेदीचें वातावरण पसरता. सगळे लोक उमेदीन आसतात. भजन, आरती म्हणत ही परब मनयतात. चवथीची परब इतली उमेदीची आसता की केन्ना येता आनी ती परब केन्ना सोंपता तेंच कळना. निमाणे दिसा गणपती बाप्पा मोरया, फुडल्या वर्सा बेगीन मेळया असो गजर करीत गणपतीचें विसर्जन करतात. चवथीच्या फाटल्यान दुसरी परब येता, ती म्हणजे दिवाळी. दिवाळीचे पयलीं लोक घराघरांनी दिवाळीची तयारी करपाक सुरवात करतात. घरांनी आकाश दिवे करतात. वाड्यावेले लोक एकीकडेन येवन नरकासूर करतात. नरकासूर हे वायट प्रवृत्तीचे प्रतीक. समाजातल्यो वायट प्रवृत्ती नरकासुराच्या रुपान लासून उडयतात आनी पणट्यो पेटोवन बऱ्या प्रवृत्तींक येवकार दितात. सगळो वाठार पणट्याच्या उजवाडान चकचकता. दिवाळे दिसा तरातरांचे फोव करतात. रोसांतले, ताकांतले, दुदांतले, धंयातले, बटाट फोव, तिखशे फोव आनी ह्या फोवा वांगडा तिखट आमट अशी आमाड्याची करम करतात. जी आमाड्याची करम खावपाक सगळ्यांकूच आवडटा. दिवाळे फाटल्यान रोखडेंच येता तें लक्ष्मी पुजन. सगळ्या पसरकारांचेर लक्ष्मी पुजनाचो बोवाळ पडटा. दर पसरकार लक्ष्मी पुजेक लायतात. डिसेंबराच्या निमण्या सप्तकांत म्हणजेच 25 डिसेंबराक ख्रिश्चन भाव नातालाची परब मनयतात. नातालाची तयारी खूब दीस आदींच सुरू जाता. घरांत वा घरा मुखार गोठो करतात. तातूंत जुजे, मेरी आनी बाळक जेजूच्यो मुर्ती दवरतात. तशेंच घराघरांनी नखेत्रां लायतात. नातालाचें खाण करतात. केक, दोस, बिबींक, नेवऱ्यो. नातालाचें मीस जाता. व्हडा संख्येंत लोक इगर्जेंत मिसाक वतात. मिसा सावन येतकीर एकामेकाक वचून नातालांची परबी दितात. नातालांच्या निमतान गांवांनी गायनाच्यो, नखेत्रांच्यो, गोठ्यांच्यो सर्ती जातात. मागीर येता रमजान म्हयनो. आमचे मुसलमान भाव हो म्हयनोभर उपास करतात. उपरांत चंद्राचें दर्शन घेवन उपास सोडटात. सगळे जाण नवे कपडे घालून मशिदीत वतात. थंय नमाज पडटात. रमजानाचें पक्वान म्हळ्यार शीरखुर्मा. ह्या दिसा ईद मुबारक अशें म्हणून लोक एकामेकाक परबी दितात. फाल्गुन म्हयन्यांत नमन घालतकच दोलार बडी पडटा आनी शिगम्याची सुरवात जाता. ल्हान व्हड सगळ्यांचेर खोशयेचो हुंवार येता. वचत थंय मेळ दिश्टी पडटात. रोमटां, तालगडी हांच्या आवाजान धाय दिको भरून वतात. जाणटे लेगीत ह्या शिगम्यांत वांटो घेतिल्ले दिश्टी पडटात. उमेदीभरान हो शिगमो सगळे जाण मनयतात. पुनवे दिसा होळी येता.
त्या दिसा एकामेकाचे रंग मारतात, गुलाल मारतात। वर्सभराचे वायट तितले होळयेच्या होमकणात लासून उडोवन हिंदू लोक नितळ मनान नव्या वर्साक येवकार दितात।